नमस्कार येवकार, हांव सुयश गावणेकार। दर्या देगांनी काळ्या गुळ्याच्या ल्हार, 12 पानांचे टुरिझम पॉलिसीक 5 कोटी पेड्ड्यार, नळाक थेंब ना पर्वरकार रस्त्यार, बीजेपीचो भगवो मुल्लाच्या हातार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयच्या वीज मंत्र्याकडेन डिबेट करपाची असल्यार दिल्लीच्या वीज मंत्र्यांनी येवचो। केंद्र शासित दिल्लीक केंद्राचो आयतो फंड फुकटाच्यो फटाश्यो नाका, काब्राल हेड ऑन। दर्या देगांनी टार बॉल्सनी वेगळ्याच तरेचे काळे गुळे, लोक मुरगांवच्या कोळशाचो दुबाव घेवन मेकळे। सोशल मिडियार व्हायरल व्हिडिओ उपरांत पोल्युशन बोर्डाची चौकशेक धांवपळ। गोंयची आदली राज्यपाल नामनेची लेखिका ज्येष्ठ भाजपा फुडारी मृदुला सिन्हा 78 वर्सांचेर संवसाराक अंतरली। मुख्यमंत्र्या सयत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्र्यांनी उक्तायले दूख। नळाक ना थेंब, पर्वरकार चाळवले, आमदाराक घेवन पीडब्ल्यूडीचेर मोर्चा। जेईचे 7 दिसां भितर परिस्थिती जाग्यार घालपाचें उतर, नेगार गेल्यार लोक परत आंदोलनाक तयार। काँग्रेस अल्पसंख्य फाट्यांचो आदलो अध्यक्ष उर्फान मुल्ला बीजेपीत, आदलो कर्नाटकाचो मंत्री सीटी रवीक हायकमांडान नेमलो गोंयचो बीजेपी प्रभारी। टुरिझम पॉलिसी गोंयकाराचे न्ही, कोणाचे तरी भरी। कन्सल्टंटाचेर 5 कोटी कड्डिले, एका शब्दाक 8000। गोवा फॉरवर्डान टुरिझम मंत्री बाबूचे 30% काडले वयर। आणि उसगांवा वडा कडेन हिट अँड रन केदीस 2 जाणां आगपाक गेली। अनवळखी गाडयेचो 2 व्हिलरीक फाटल्यान धपको। 21 वर्सांचे चली, 20 वर्सांचो चलो, दोगांय साखळे पाळयेची। गोंयच्या वीज मंत्र्याकडेन डिबेट करपाची असल्यार दिल्लीच्या वीज मंत्र्यांनी येवचो। चड्डान जाय जाल्यार मंत्री जावन मेळचो। निलेश काब्राल प्रुडंटाचेर हेड ऑन। फुकट वीज उदकाच्यो दिल्लीच्यो फटाश्यो, गोंय हें राज्य, आमकां फंड रेज करचो पडटा। दिल्ली केंद्र शासीत, तांकां केंद्राचो पयसो। सागर मालांतले वादग्रस्त प्रकल्प रद्द करून घेतले म्हूण काब्रालाचें उतर। जरी तर म्हाका स्वताचे गोंयकारा मदीं हांवें पयलीं सांगलां, फाटीं सांगता की गोंयांत म्हाका कोणाय फोन केला उखलता आनी हांव रिस्पॉन्ड करता। आनी तेणी म्हाका डिफिकल्टी कितें जाल्यार हांव एटेंड करता, गरज पडटा थंय वयता। तो थंय प्रोटोकॉल सांबाळना, पूण हेणी म्हाका येवन सांगपाची गरज ना न्ही। आतां जर खऱ्यांनी तांकां डिबेट करपाचें, तांचो पावर मिनिस्टर येवं, कित्याक तेंचो पावर मिनिस्टर शाणो ना, तेंचो पावर मिनिस्टर शाणो ना, ताका पावर मिनिस्टर करून धाड म्हणून सांग, तेजे कडेन करता। संवसारान फ्री यूज कोण कोणाक दिना, कोणाक जर दिले खंयचे वाटेन दुसरे घेवंक पडटा। यू कॅनॉट डिस्टिंग्वीश एनी टायम, टॅरिफ हॅज टू बी युनिफॉर्म। सो आमी कितें केलां की 1 रुपया 40 पैसे दवरला आमचो 100 रुपया युनिट सकयल, आनी 2 रुपया 10 पैसे, तेंच्या भाशेन 4 रुपया 8 रुपया 12 रुपया 14 रुपया 16 रुपया आमी दवरूं ना। सो आमी कितें केलां, इन्स्टेड ऑफ गिवींग एवरीबडी एंड एनीबडी, वी हॅव गिवन द रायट पीपल। म्हणजे कशें, वी हॅव गिवन गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, हे खुबशी स्किमी आसा म्हणजे जाणटेल्यांक, तितूंतल्यान तरी कवर जाता 140 रुपया। गोवा इज अ स्टेट, दिल्ली इज अ युनियन टेरिटरी। फंड्स कम टू द युनियन टेरिटरी फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट। गोंयांत जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट, जेन्ना युनियन टेरिटरी आशिल्ली, वी यूज टू गेट फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट। नाव वी गो अंडर स्किम्स, वी डोंट गेट फंड्स, सो वी हॅव टू जनरेट आवर ओन फंड्स अँड रन द इकॉनॉमी। नाव द एजिटेशन इज अगेन्स्ट what is projected in Sagarmala. So we will say that what is projected in Sagarmala will not be done, this will not be done. So that is enough, no? We are talking about Sagarmala in a letter. What will do afterwards, and then तेजेर हांव उलोवपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हांव लग्न जावपाचें आसलो आनी कांय जावपाचें नासलें। टेन्शनां कितें लोक म्हणटाले, म्हजे बॅचलर फ्लॅट म्हणटाले की लग्न जाल्यार इतलें टेन्शन, वायफ म्हणटा वरी इज इनवायटेड फॉर एवर, असले गोश्टी जर जाल्यार आज हांव सुखी आसा, 3 भुरग्याचो बापूय आसा। सो ह्यो ज्यो गोश्टी जर कोण आनी कोण सांगतलो जाल्यार हांव लग्न जावपाक पावचो नासलो। So intention is Sagarmala 1, 2, 3, 4, 5. We will get specific letter from the center that what is recorded in Sagarmala 1, 2, 3, 4, 5. This will not happen.
दर्यादेगांचेर आतां टार बॉल्सनी वेगळेच तरेचे काळे गुळे व्हांवन येवंक लागल्यात. बाणावले आनी पेडणे केरी आयिल्ले ह्या गुळ्यांची खबर सोशल मिडियार पातळून बोवाळ पडले उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची सॅम्पलां घेवन चवकशेक धांवपळ. मंडळाच्यो 2 टिमी उत्तर दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांनी पावल्यो. सॅम्पलां पळयल्यार कोळशाचोच प्रकार. आयले खंयच्यान ताचो सोद. गोंयांत एके वटेन कोळशाचो इशू जाला आसतना काळे कोळशा सारके गुळे व्हांवन आयिल्ल्यान दर्यादेगांनी लोकांचो बोवाळ. बाणावले दर्यादेगेचेर कोळशा भशेन कितें तरी व्हांवन आयिल्ल्यान थळाव्यांक हुस्क्याचें कारण. ट्युरिस्टां मुखार हो प्रकार. सोशल मिडियावेले व्हिडिओ पळोवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सायंटिस्टाचे 2 टिमी सॅम्पलां घेवंक अभ्यास करूंक रवाना केल्यो. गव्हर्मेंटान न्यूजपेपराचेर रोखडी टीम धाडली पोल्युशन कंट्रोल वीच इज व्हेरी गुड. सो ते भाशेन हांव आमगे गोंयच्या गव्हर्मेंटाक मागोता एक धाडोपर असूय तूं मातशें आमगे हे लोक इतुलो नाका आमकां कोल नाका ट्रॅका बरें बी वोसोन येयल्या हेंच चुरचूर कोन्न हे कोला दोंद बंद कर. उत्तर गोंयांतूय पेडण्या केरी दर्यादेगेर अशेच तरेचो कोळशा सारको पदार्थ व्हांवून आयिल्ल्याचो व्हिडिओ गोवा फावंडेशनाचो ग्रीन एक्टिव्हिस्ट क्लॉड अल्वारिसान घाल्लो. ताची दखल घेवन मंडळान थंय आनीक एक टीम रवाना केली. I am holding coal which I have found here on a casual walk on Kerry beach. And this coal is originating from MPT. The MPT is in the middle of Goa and Kerry is towards the north of Goa, the northernmost tip of Goa next to Kirakol. And you can find this coal on these beaches, and this is squarely because the loading and unloading operations at MPT are still today very primitive. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दर्यादेगेवेल्या काळ्या गुळ्यांची सॅम्पलां एकठांय केल्यात. नेमके कितें ते कळ्ळ्या उपरांत ते खंयसावन व्हांवन आयलो ताचो सोद. रिपोर्ट सरकाराक धाडटले म्हूण बोर्डाची सुत्रां सांगतात. सध्या तरी कोळशाचे हवेत अर्दे लोक ताचो संबंद कोळसो आनी मुरगांव बंदरा कडेन लावन मेकळे जाल्यात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी मकबूल माळगीमनी. गोंयांत कोविड केशी देंवल्यो आनीक देवंक जाय. टेस्टिंग वाडूंक जाय म्हूण आरोग्य मंत्री उलयला. दिल्लीवाल्यांच्या सल्ल्याची गोंय सरकाराक गरज ना म्हूण आपाक तोमणो. दिल्ली कोविड केशी आनी प्रदूषणूय वाडलां, मात केशी वाडल्यो म्हूण गोंयांत ट्युरिस्टांक बंदी ना. ट्युरिस्टांक खासा एसओपीचो खंय विचार चल्ला. मुख्यमंत्र्याक मेळून गेल्ले कडेन मिडियान विश्वजिताक गाठलो. आमचो सरकार जो कितलोय लोक कितेंय तरेतरेचे हांव पळयता की दिल्लीच्यान लोक येता आनी तरेतरेचे हांगा काणयो सांगपाचो प्रयत्न करता. प्रॅक्टिकली कितें रियलिस्टीक आसा की तेन्ना ते आमच्या लोकांक गोंयाच्या लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चालू आसा. आनी म्हणूनच हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता गोवा इज अ पावर डिपेंडंट स्टेट आनी हे भायले दिल्ली पावर जनरेशन प्लांट जायत्यो आहा त्या विशय आमी पळयता. कित्याक हो इशू फक्त पावर मिनिस्टराक लागना, हे गोंयचे जनतेक दिशाभूल करपाचो जो प्रयत्न चालू आहा. हे एक आमदार येता थंयच्यान आनी हांगा येता हे कोण हे गोंयान रावन गोंयची परिस्थिती कितें आहा, गोंयाचें सिच्युएशन कितें, गोंया खातीर कितें जाय, ह्यो सगळ्या गोष्टीचेर केन्ना केन्ना चर्चा करची पडटा. इवन काल राघव चड्डा आयले तेणें म्हणलें की तेंची जी दिल्लीचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा ते गोंयाकून बरें आसा म्हणून. आमी पळयल्लें आसा की राघव चड्डाक मातशें सांग की तेणी येवन बेश्टे भाशण हांगा केलें गोंयान जावचें ना. ताका जाय जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजान हांव ताका व्हरता भोंवपाक. आनी आमचे जे इन्स्टिट्यूट्स आहा आयज दिल्ली म्हाजो स्वताचो बरो मित्र तेजे वडील ताका पलंग गावना. तो खंय तरी भायर दिल्ली भायर वचून ट्रिटमेंट घेवपाचें तेंची परिस्थिती अशी आहे जे खंय पलंग तांकां गावना, बेड्स गावना. केसीस देंवता पळय न्हू, केसीस देंवता तेजी आतां स्ट्रॅटेजी कितें आसपाक जाय? कांय ना, आनी देवंक जाय. प्लस टेस्टिंग आमचें मातशें वयर सकयल जाल्लें ते बी एक 2000 पर्यंत दवरपाचो आमचो प्रयत्न. पूण लोक येना न्हू. आसले तरी बी आमी जे कोण पॉझिटिव्ह येता तेंचे फॅमिली मेंबर आनी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आमी टेस्टिंग करपाचो प्रोटोकॉल तयार. दुसऱ्या स्टेटींनी न्हू केसीस वाडटा दिल्ली सारक्या स्टेटींनी आनी एके वटेन गोंयच्यो केसीस कमी जातना बरोबर. आनी दुसरे वटेन आमी टुरिस्ट पळयता दिल्ली गाडयो घेवन आमी आमची मेडिकल सिस्टम जर व्यवस्थीत दवरली सो थिंगा बॉर्डरीचेर बी गरज ना. होम आयसोलेशनाचेर भर तूं कितले म्हणून बॉर्डरीचेर नोयडा सारक्या एरियेन दिल्लीच्या लोकांक टेस्ट करता एंट्री करूं आमकां करपाची गरज ना. तूं यू हॅव टू नो वॉट इज द स्ट्रॅटेजी एंड एसओपी यू वॉन्ट टू यूज. फाल्यां जर एकटो गोवा आयलो ही टर्न्स पॉझिटिव्ह वी आर ऑल्सो ब्रिंगींग न्यू एसओपीज एज पर द डिस्कशन दॅट एवरी हॉटेल विल हॅव सम आयसोलेशन रूम्स. मेजर लिडर सध्या भायर सरत आसा. काँग्रेस पार्टीन कितें होप बी उरोंक ना अशें दिसता म्हाका. पूण त्याच बरोबर कितें आहा की कोण भायर सरता म्हणून आमी गाफील रावन उपयोग ना. आमी आमचें काम आनी वाडपाचें गरज आहा. भारतीय जनता पार्टी आनी आमी सगळे जे भितर आसा आमी आमचें काम सिरियसली घेवपाची गरज आहा. जिल्हा परिशद इलेक्शन आसूं काय कितें आसूं काय म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन आमी वेगळे तरेन काम करपाची गरज आहा.
नळाक थेंब ना म्हूण तिडकल्ल्या पर्वरकारांनी आमदाराक घेवन PWD ऑफिसाचेर मोर्चा व्हेलो. मोठी गर्दी जाल्ल्यान पुलीस फोर्स घालचो पडलो. सरकार आनी PWD अधिकाऱ्यां आड पर्वरकारांची घोशणाबाजी आनी बोवाळ. PWDच्या 7 दिसां भितर परिस्थिती जाग्यार घालपाचें उतर. 7 दीस वाट पळोवन परत आंदोलनाची शिटकावणी दिवन आमदार पर्वरकार फाटीं सरले. डिपार्टमेंट इज नॉन फंक्शनिंग कित्याक डिपार्टमेंट घराघरांनी वचून सध्या डिस्कनेक्शन ऑफ वॉटर करपाक लागल्या सेईंग बिल पे केल्लें ना. कोविड टायम्स उदक येना वारें सोडटा आनी हेवटेन बिलां धाडटा आनी बिलां ना म्हणून नळ कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता. CM तर दिता उतरां व्हडलीं व्हडलीं फालां मारता की हर घर नल आनी जल म्हणून. कितें चल्लां ZB इलेक्शन येता म्हणून काणेक सवाय जाता आनी कितें जाता. बट एवरीथींग इज अ गिमिक टू फूल द पीपल ऑफ गोवा एट ऑल टायम्स. पीपल ऑफ गोवा हॅव टेकन इट इनफ. 7 दिसांनी परिस्थिती जाग्यार घालपाचे PWDचे उतर. तुम्ही जे हांव कितें सांगलें पयलीं म्हाका आमी जेन्ना येता पळय 2 दीस सुद्दां घेता ना न्ही ताज्या मागीर परत बंद जाता. आतां केरकर बाब यू वॉन्ट 7 days न्ही. वी वील कम हियर ऑन ट्युजडे मॉर्निंग. वी वील ओनली कम विथ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स. वी वील नॉट कॉल द पीपल. इफ यू हॅव फेल्ड फ्रॉम वेनसडे वी आर गोइंग टू बी हियर. PWD उतराक नेगार गेल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. फेक इनवॉयस रॅकेटा आड GST इंटेलिजन्साची देशव्यापी कारवाय. 350 केशींनी 30 जाण भितर. DG GSTन दिल्ले म्हायती प्रमाण चडश्यो मेटल, स्क्रॅप मेल्टिंग, एंटरटेनमेंट मळावेल्यो सुमार 1200 कंपन्यो रडाराचेर. माल खरेदी नासतनाच GST इनवॉयस लावन इनपूट टॅक्स क्रेडीट उखलपाचें रॅकेट. आतां सरकार GST रजिस्ट्रेशन आनी कायदो टायट करता. GST मंडळाचे बसकेंत इश्यू आयलो. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. उसगांवा वडा कडेन हीट अँड रन केसीस 2 जाणां आगताक गेलीं. अनवळखी गाडयेन 2 व्हिलरीक फाटल्यान धपको दिलो म्हणून कळटा. एक्सिडेंट जाला म्हणून कळटनाच गाडयेन थंयच्यान फुज्यो काडल्यो. पोलीस गाडी सोदतात. सोंपला तातूंत 21 वर्सांचे अलिशा फर्नांडीस आनी 20 वर्सांचो चंद्रकांत धाली. दोगूय साखळी पाळयेचीं. पोलीस फुडली चवकशी करतात. टुरिझम पॉलिसी गोंयकाराचे न्ही कोणाचे भरीक केले काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो प्रस्न. फुडले 20-25 वर्सांचो प्लान 12 पानांत कवळ्ळा. रिपोर्ट करूंक कन्सल्टंटाचेर 5 कोटी दिले. एका शब्दाक 8,000 रुपया पडले म्हूण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराचे 30% गोवा फॉरवर्डान वयर काडले. नवी पॉलिसी खंय गोंयाक उपकारपाची ना. टुरिझम मिनिस्टर आयचो मनोहर आजगांवकार, बाबू आजगांवकार, ताका 30% म्हणटात. कित्याक म्हाका खबर ना, कितें तरी कारण आसतलें 30%. आनी हे 30% म्हणल्यार कितें असो जर विचार करपाक आमी लागले जाल्यार एक एस्टॉनिशींग फिगर आयला की ही पॉलिसी करपाक KPMG एजन्सीक 5 कोटी रुपये दिल्ले. गॅझेटा भितर इज टोटली 12 पेजीस. हे 12 पानां गोंयची फुडली 25 वर्सां टुरिझम कितें जातलें, खंयची डायरेक्शनां वतलें, कितें करपा जाय कितें करपा नाका, हें सगळ्या हे कितें म्हणटा सुपर इंटेलिजंट एजन्सीन 12 पानां भितर मेकळें घालां. फॉर वीच आमी तुमी गोंयचे सगळे टॅक्स पेयरांनी 5 कोटी रुपये फारीक केल्यात. एक शब्दाची किंमत जाता 8,619 रुपया. आनी हे 8,619 रुपयाचो जो शब्द आसा तातूंत एंड, ए, द हे असले शब्द आयले. सो एक एंड जो घाल्लो आसा KPMGन ताका आमी 8,600 रुपया फारीक केल्या. Yes, intent is not to help Goans, not to help Goan stakeholders, not to help anybody connected with tourism in Goa, but basically खंयच्यान तरी कोण वेस्टेड इंटरेस्ट आसा तांणी ही पॉलिसी आपल्या जाय तशी फ्रेम केल्या. KPMGन ते डिक्टेशन घेतलां आनी ती आमच्या गव्हर्मेंटान पॉलिसी गोंयकाराचेर लादल्या. प्लाझ्मा थेरपीचो कोविड दुयेंतीचेर सरसकट वापर जावंक जायना असो ICMRचो सल्लो. ICMRन 39 भौशीक आनी खाजगी हॉस्पिटलांनी मेळून कोविडाचो मध्यम तीव्रतेचो संसर्ग जाल्ल्या दुयेंतीचेर प्लाझ्मा उपचार पद्दतीच्या परिणामाचो अभ्यास केलो. मध्यम संसर्गाच्यो कोविड केशी खर जावपाचें वा दुयेंतीचे मरणाचें प्रमाण उणें करूंक प्लाझ्मा पद्दत खंय प्रभावी दिशिल्ली ना.
गोंयची आदली पहिली बायल मनीस राज्यपाल नामनेची लेखिका बीजेपीची ज्येष्ठ फुडारी मृदुला सिन्हा 78 वर्सांचेर संवसाराक अंतरली. तिणें भुरग्यां खातीर निबंध माळ धरून 51 पुस्तकांचें हिंदी साहित्य लेखन केलां. ऑगस्ट 2014 ते ऑक्टोबर 2019 मजगतीं ती गोंयची राज्यपाल आशिल्ली. मुख्यमंत्र्या सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शहा धरून ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांनी तिच्या मरणाचेर दुःख आनी सहवेदना उक्तायल्यात. काँग्रेस अल्पसंख्याक फाट्याचो आदलो अध्यक्ष उर्फान मोल्ला बीजेपींत. काँग्रेसींत ज्येष्ठ फुडाऱ्यां भितर एकीन सगळे स्वार्थी म्हूण मुल्ला उलयल्लो. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे आनी मायनॉरिटी मोर्चाचो अध्यक्ष शेख जिनान ताका पार्टींत घेतलो. CAA जावं NRC ते घुसखोर मुस्लिमाक, भारतीय मुस्लिमाचेर बीजेपी राजवटींत अन्याय खंय जावचो ना म्हूण मुल्ला सांगता. आयज एक आश्वासन दिता हांव भारतीय जनता पार्टीक, जायती सिटां जी भारतीय जनता पार्टीची केन्नाच म्हाका दिसता सीट थंय येवना ती कॉन्स्टिट्युन्सीन भारतीय जनता पार्टीचे नेक्स्ट जे भुरगे आसतले MLAचे, हे यंग भुरगे, यंग ब्रिगेड जे आसता भारतीय जनता पार्टीचे, हांकां जिखोवपाक लागून सगळे मायनॉरिटीचे मुस्लीम जे भुरगे आसा, जांकां आयज बसून भारतीय जनता पार्टीचो एक व्हडलो रावण करून दाखोवन जे आमकां पयस धरलेले, हांकां लागीं हाडपाचें काम जे आसा हो उर्फान मुल्ला जो आसा हो करतलो. CAA आनी NRC जे आसा, हे जे आयज भारतीय जनता पार्टी नॅशनल लेवलाचेर जे हाडला, म्हाका दिसता खंय परीन म्हाका दिसता की मायनॉरिटी जे आमी आसा हे आयज कोणूच जे आसा भारतीय जनता पार्टीन नासले. आनी ते नासलेल्या कारण भारतीय जनता पार्टीक अशें दिसपाक लागलेलें की बाबा हे जे भायले कोण लोक येता, स्पेशली भायले म्हणल्यार कोण भायले, हे कोण पाकिस्तानी आसा, बांगलादेशी आसा, हे जे कोण भायले लोक आता हेंचेर कितें आहा ती बंदी हाडपाची, कितें जे तेमी कितें करपाचें तें काम केल्लें. म्हाका दिसता गोंयान देशान जे आसा आमचे जे मुस्लीम भाव रावता, जे कोण रावता, म्हाका दिसता हेंचेर म्हाका दिसता कसलोच अत्याचार जावपा ना. दुसरें असलें कितेंय आसतलें जाल्यार आयज आनी काल हितून फरक आसा. आयज असलें कितेंय जातलें, मायनॉरिटीचे बद्दल कितेंय जातलें जाल्यार म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी इतली सक्षम आसा की ते मायनॉरिटीचेर कसलोच अत्याचार जो आसा जावपा ना. इतल्या मजगती बीजेपीचो अध्यक्ष JP नड्डान आदलो कर्नाटकाचो मंत्री CT रवी गोंयचो बीजेपी प्रभारी म्हूण नेमला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. गोंयांत इफी डेलिगेट्सांचें रजिस्ट्रेशन आयच्यान सुरू. हे फावट गोंयचो इफी 16 ते 24 जानेर जातलो. हो 51वो इफी. कोविडाक लागून नोव्हेंबर-डिसेंबरांतलो गोंयचो इफी जानेर मेरेन फुडें धुकल्ला. आदीं 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं इफी जातालो. ह्या वर्सा इफी हायब्रीड फॉर्मॅटांत जातलो म्हूण केंद्रीय प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरान घोशणा केल्ली. डिजिटली फुडें सरपाक केंद्राचो नव्या वर्सांत वतना आनीक एक म्हत्वाचो निर्णय. अर्थ मंत्रालय, एक्सपेंडिचर खातें आनी केंद्र सरकारान फुडली ऑर्द येया मेरेन वॉल कॅलेंडर, डेस्कटॉप कॅलेंडर, डायरी, ग्रिटींग कार्ड्स असल्यो वस्तू छापूं नाकात म्हूण सगळ्या राज्यांक कळीत केलां. गोंयच्या म्हायती प्रसिद्धी खात्यानय ही पॉलिसी आपणायल्या. हे फावट कांयच छापचें ना. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.